संस्कृतायेचो सरकाराक खूबच मोग जायते खेपे सरकार तो उक्तायताय बी इतिहासीक दायज होय आमचे संस्कृतायेचो भाग पुस्तकांतल्यान जी चित्रां दाखयतात त्यो वास्तू वा वस्तू प्रत्यक्षात थंय वचून पळोवप हें खरें शिक्षण तंत्र पूण जायते खेपे दायजा कडेन आडनदर जाता हळर्ण गांवच्या पोरण्या अशा इतिहासीक किल्ल्या कडेन पुरातत्व खात्यान आडनदर केल्या वेळ काडून येतल्या पर्यटकांक किल्ल्याच्या दरवाट्याचें कुलूप निराश करता हळर्णा म्हटल्यार पर्यटन मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आशिल्ल्या बाबू आजगांवकाराच्या पेडणे मतदारसंघात हो किल्लो आसा सावंतवाडीच्या भोसलेंनी 17व्या शेंकड्यांत तो उबारिल्लो चारय वटेनचे टेहळणी बुरूज शाबूत आसात कांय कोसळिल्लो भाग सोडलो जाल्यार अजूनय इतिहास सांगत वत आनी पावस सोशीत तो दिमाखात उबो आसा शापोरा न्हंयचे देगेरेच तो बांदला कितलो सोबीत सुंदर हो वाठार पूण हो एक मॉन्युमेंट ताचें लुकसाण करचें न्हय असो बोर्ड तितलो थंय दिश्टी पडटा लुकसाण तर जालांच दुरुस्ती कोणें करपाची किल्ल्याचें आकर्शण सोंपलां अशेंय ना पर्यटक येतात मुखेल बंद दरवट्याचें कुलूप पळयतात आनी वयतात तो किल्लो एके सायडीन मोडला म्हणून सांगला तो ह्यो ते जाली 4 वर्सां सुमार जातली 4 ते 3 वर्सां जातली असो मोडून पडला आनी तो दिसोंक जायना म्हणून प्लॅस्टीक कापेत घालून तो धाकलेलो आतां ती कापेतूय सारकी उबोवन बीन गेले पडले एके सायडीन आनी तो मोडोन एक सकयल येयल्लो आसा परत तो त्या सायडीसून आनीक ह्या पावसान जो तो फुडलो भाग आहा तो पडोंक शकता मोडोन बेगीन कर तो ह्यो किल्लो बेगींतल्या बेगीन तो उबो करपाचो गव्हर्मेंटान जगेक तर लोक पळोवपाक येता ते हे अशे मोडलेले पळोवन ते बरें दिसना बेगीन रिपेर करून तो एक ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून बरो फेमस जावंक जाय आमचो तो तरी फेमस आहा तो पूण आनी एक मातसो बरो फेमस जावंक जाय कित्याक नेटार पळोवन हांगा येतात ट्युरिस्ट हळर्णा किल्लो म्हणून पळय जाल्यार ते मोडलेले सगळे दिसता ते ट्युरिस्ट मिनिस्टर आहा बाबू आजगांवकर ताका हांव रिक्वेस्ट करता की तेणी तो हे डेवलप करपाचो गोवा 365 खातीर हळर्णच्यान महेश गोवेकार आनी संदीप कामुलकार.